विसा उपरांत तुमकां येवकार। भारतान पर्यटकांच्या जिवाक आकांतवाद्यांचो भंय आसा, हाका लागून भारतान भोंवडेर वतना सांबाळून वचचें अशी ट्रॅव्हल एडवायझरी 5 राष्ट्रांनी आपल्या नागरिकांक काडल्या। मात हे शिटकावणेचो गोंयच्या पर्यटनाचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन म्हणटा। TTAGचो अध्यक्ष गौरीश ढोण म्हणटा, ह्या 5 राष्ट्रांपैकी एक UK सोडल्यार हेर राष्ट्रांतले पर्यटक गोंयांत येनात। गोंयांत व्हडा प्रमाणात भायल्यान पर्यटक येतात, तातूंतल्यान सरकाराक मोठी येणावळ येता। भारतांत येवपी पर्यटक गोंय तशेंच हेर राज्यांनी वतात। मात अंदू UK, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आनी न्यूझीलंड ह्या 5 राष्ट्रांनी भारतांत वतना सांबाळून अशी शिटकावणी दिवपी ट्रॅव्हल एडवायझरी आपल्या लोकांक काडल्या। गोंयांत चडशे UK, डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड, पोलंड, फिनलंड, रशिया, जर्मन, नॉर्वे आनी नेदरलँड्सावन गोंयांत पर्यटक येतात। तातूंत पोरुसावन इराणच्यान पर्यटक येवपाक सुरवात जाल्यात। मात कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आनी न्यूझीलंड ह्या राज्यांतले पर्यटक हांगा व्हडलेशे येच नात अशें TTAG म्हणटा। पण हातूंतले पळयशीत जाल्यार UK सोडत जाल्यार हे 4 देशांतले व्हडलेशे कोण येना। पर्यटन म्हणटा ते आमचे जवळ जवळ 4.5 लाख लोक येता फॉरेनर्स, आनी गेल्या वर्सा जवळ जवळ 700 फ्लायटी आयिल्ली आसा। तातूंत वेगळे वेगळे देशांतल्यो आमचे चडशे युरोपियन कंट्रीज, मागीर रशिया, थोडेशे फ्लायटी आमी 4 का 5 फ्लायटी इराणच्यो आयिल्ल्यो आसा, पोलंडच्यो आयिल्ल्यो आसा। पण त्या देशांनी एडवायझरीज दिवना। पण आमकां तुमी आतां म्हणल्या प्रमाणे व्हडलोसो इफेक्ट जावचो ना, कित्याक चार्टर्स ऑलरेडी येत आसा आनी USAचे आमकां व्हडलेशे चार्टर्स येना, किंवा कॅनडाचे येना, किंवा न्यूझीलंड आनी ऑस्ट्रेलियाचे येना। पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। भाजपांतल्यान काँग्रेसींत आयिल्ल्या दयानंद सोपटेक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी पक्षश्रेश्ठींचोय तेंको आसा। मांद्रेची तिकेट सोपटेकच मेळटली अशी घोशणा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केल्या। सोपटेच्या घरा जाल्ले हे बसकेक मांद्रे मतदारसंघातले बरे सरपंच आनी काँग्रेसीचे फुडारी आशिल्ले। सोपटेकूच वेचून हाडात असो उलोय विश्वजितान मांद्रेच्या लोकांक मारलो। मांद्रे मतदारसंघातल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांची एक बसका बिरेस्तारा पेडण्या आदले आमदार दयानंद सोपटेच्या घरा जाली। मांद्रे मतदारसंघातल्या बऱ्याच पंचायतींचे सरपंच, मांद्रे गट काँग्रेसीचो अध्यक्ष लक्ष्मीकांत गोवेकार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे ह्या बसकेक आसले। सोपटेक काँग्रेसीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांचो तेंको आसा आनी मांद्रेची तिकेट सोपटेकूच मेळटली अशें विश्वजीत राणेन ह्या वेळार जाहीर केले। आयज श्री सोपटे हांकां तेंको म्हाजोच न्हू, मुख्यमंत्री, आमचो गोवाचो, आमचो दिल्लीचो, सगळे आमचे हायकमांडचे लोक आनी सुभाष शिरोडकर आमचे जे अध्यक्ष आसा, सगळ्यांचे तेंको आसा म्हणून त्यांनी प्रवेश केल्लो आसा, विकासा खातीर प्रवेश केल्लो आसा। तांकां जाय की मांद्रे मतदारसंघाचो विकास जाल्लो जाय। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या सल्ल्याप्रमाण हांव वावुरता, त्या खातीर दिसाळ्यांनी कितें बातम्यो आयल्यार हांव चलबिचल जायना अशें आदले आमदार दयानंद सोपटेन स्पश्ट केलें। ह्या वेळार गट काँग्रेसीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत गोवेकार, मांद्रेचे आदले सरपंच बाबूसो हडफडकार आनी हेरांची उलोवपां जाली। सगळ्यांनी सोपटेक तेंको उक्तायलो। म्हटलेले हा पेपरार बातम्यो येतात आनी कोण कोण कितें कितें उलयतात आनी कोण कसले करतात, म्हाजें लक्ष थंय अजिबात ना। कारण बाबान पयलींच सांगलेलें आहा म्हाका की कोण कितें उलयता, खंयचो पेपर कितें बातमी छापून आसा, कितें आसो, अजिबात लक्ष दिवन। आनी खरेंच हांव सांगता, म्हाका कार्यकर्ते चलबिचल जातात पूण हांव खंयच चलबिचल जायना। इतल्या मजगतीं विनोर्डा भलायकी केंद्राचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन बिरेस्तारा उक्तावण केलें। ह्या वेळार आदले आमदार दयानंद सोपटे, जिल्लो पंचायत वांगडी सुरंगी हरमलकार, विरनोडची सरपंच अनुपा कांबळी, उदय प्रभुदेसाय, प्रदीप परब आनी हेर मानेस्त आसले। पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेत्तर। पियर्न सिटीजन फोरम आनी थंयच्या लोकांनी शुक्रारा पणजे शार नियोजन मंडळाचेर मोर्चो व्हेलो। तांच्या म्हणण्या प्रमाण प्रादेशीक आराखड्यान पियर्न गांवच्या जमनीचो प्रचंड घोळ जाला। मुख्य शार नियोजकाक हाचेर जाप विचारपाक हो मोर्चो काडिल्लो, मात तो मेळ्ळो ना। अधिसूचित केल्ल्या नव्या प्रादेशीक आराखड्यांत पिळर्णच्या जमनीचो घोळ घाल्ल्यान थंयच्या लोकांनी पिळर्ण सिटीजन्स फोरमाक घेवन हो मोर्चो काडिल्लो। तांच्या म्हणण्या प्रमाण नव्या प्लॅनात शार नियोजन मंडळान पिळर्णच्यो कांय जमनी नाच केल्यात, नाका थंय सेटलमेंट झोन दाखयला। मुख्य शार नियोजक ताचे कचेरेंत नाशिल्ल्यान ज्येष्ठ शार नियोजक बायकॉड मोर्चाच्या शिष्टमंडळाक मेळ्ळे।
मात लोकांक सारकी जाप दिवप ताका जमलें ना. You see all that land over there behind the purple? इंडस्ट्रियल इस्टेट. Okay, only this I want to show to you. Where is this land from Pilen disappeared? नोटिफाइड प्लॅन. This is your final plan. This is our draft. Only one thing I want to ask you is where is this land gone? No, you cannot let us know. This land has gone. 2021चो प्रादेशीक आराखडो पयलीं लोकांनी भायर मारिल्ल्या प्रादेशीक आराखडो 2010च्याच लायकीचो आसा अशें आदवोगाद यतीश नायक म्हणटा. शिवोले सारख्या गावांत सुद्धा विलेज लेवल कमिटी नासतनाच तांणी रिजनल प्लॅन फायनलायज केल्या. सो पिलेन पुरतेंच हें मर्यादीत ना. तेन्ना आमचें डायरेक्ट हें आसा की 2001 जो प्लॅन स्क्रॅप जाल्लो, आमी म्हणिना की तो स्क्रॅप प्लॅन जो जाल्लो तो बरो आशिल्लो, पूण हो जो 2011 प्लॅन जो काडला तो बरो ना, तो त्याच लायकीचो आसा. आमी येता ते पळोवन कळना फुडें हे जे चोर जे पळय बसल्या टावन पेंडिंगान हे सगळे पळय. हेजेर कळटा की ह्या चोरांनी खरेंच आमचो गांव पिलेंचो काबार केला म्हणून. शार नियोजन मंडळाच्या कचेरे भायर येवन लोकांनी सुमार वरभर मुख्य शार नियोजकाची वाट पळयली. ताचे उपरांत मुख्य शार नियोजकाक मेळपा खातीर वेळ मागून सगळे भायर सरले. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शेलकार आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. मुंबय हायकोर्टान वकिली करपी गोंयकार आदवोगाद केशव नायकाक सिनियर ॲडव्होकेट म्हूण हायकोर्टान मान्यताय दिल्या. आदवोगाद नायक कामगार कायद्यांतले जाणकार आसात. हे खातीर हालींच तांचो भोवमानय केला. ॲडव्होकेट केशव नायक हे गोंयकार फाटलीं कितलींशींच वर्सां मुंबय आदोगासी करतात. कामगार कायद्याचे ते खासा जाणकार आसात. त्या खातीर मुंबय हायकोर्टान तांकां हालींच सिनियर ॲडव्होकेट म्हूण मान्यताय दिल्या. गोंयकारांनी जिणेंत येस मेळोवपा खातीर कश्ट करूंक जाय अशें आदवोगाद केशव नायकाक दिसता. To get this position, I had to struggle and I had to work very hard in Bombay for the last about 35 years. And I would suggest that our more and more people in Goa also work in the same way. And any advocate who works very hard can get it. Okay, and performance has to be extraordinary. Otherwise, very difficult to get it. About 0.1% people get this. It is a conferment by the High Court, recognizing your talents as an advocate, how you argue, the knowledge that you possess on the subject. That's what I say. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.